विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा 13 मायाक गोंयांत बूथ मेळाव्या खातीर येवपाचे आसात. ह्या मेळाव्याक सुमार 12,000 पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आसतले म्हण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकर उलयला. श्री अमित भाई शहा हे 13 मेक गोंयांत येतात. त्या निमित्त गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान गोंयच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते जे गोंया भितर 1,642 बूथ आसा ते कार्यकर्त्याचे बूथ संमेलन आम्ही दवरलेले आसा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉल. हे संमेलनाक साधारण गोंयभरातले सगळे आमचो प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचो की प्रत्येक बुथा वयल्यान जे बुथाचे कार्यकर्ते या संमेलनाक उपस्थित असतले आणि ते साधारण 12,000 कार्यकर्ते गोंयभरातल्यान त्या संमेलनाक उपस्थित राहतले. त्या भायर कर्नाटकांत भाजपाचे सरकार येतले म्हण तेंडुलकरान विश्वास दाखयला. हे संमेलन खास आसा कारण 12 तारखेक कर्नाटकाची निवडणुका सोंपतात. आज आम्ही कर्नाटकाक पळयत जाल्यार आमकां पूर्ण खात्री आसा की कर्नाटका भितर सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जावपाच्या मार्गार आसा. गिरीश चोडणकर राज्यपाला कडेन भाजपा सरकार बरखास्त करचे म्हणची मागणी करता ती कित्याच्या आदारार काय म्हण हो प्रस्नय पत्रकार परिशदेत तेंडुलकर हांणी केला. अध्यक्ष तेजो आज गाजाबाजा करून शपथविधी जाता. आज तो चार्ज घेता. तेजे कार्याक आमी शुभेच्छा दिता. पण जे कार्यभार हातीन घेवचे पयलीं जी प्रेस कॉन्फरन्स केल्या काल की तेणे म्हटलां गोंयचे सरकार ते राज्यपालाक म्हटलां की ते बरखास्त करचे म्हणून. हांव बाब शिरीष नायकाक शिरीष चोडणकराक एकूच विचारपाक सोदतां खंयच्या कायद्या सकयल तूं भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी जे आमचे युतीचे सरकार आहा ते बरखास्त करपाक पळयता. आज आम्ही खंयच पळोवना कारण जसो मुख्यमंत्री आतां शपथविधी घेवपाक वता तसो बाब चोडणकर आज आपलो पदभार सांबाळटा. कारण काँग्रेसीक हांव गेले वर्स भितर पळयता म्हाका दिसता 3रो अध्यक्ष आसतलो प्रदेशाचो आनी कदाचित आनी 3 म्हयन्यांनी 4थो जावंक शकता. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजल रॉड्रिगीस आणि गौतम शिरोडकार.